बेतकी गांवांत एक आगळो वेगळो कल्चर असो म्हणटा आमी। कारण हांगाच्या बेतकी गांवांत लोक स्थायीक आसा। हे लोकांचो उत्सव म्हणल्यार जे दिसा हांगासर जे शेत पिकयता लोक आनी ते पिकता ताका नेवे म्हणटा आमी। आनी ते नेवे जेन्ना घेवन देवी मंडोदरी देवीक ते प्रसाद घेवपा येता, जेन्ना तेंचे नेवे उत्सव असो आसा की तो प्रसाद घेतल्या उपरांत 24 तास ह्या गांवांत बेतकी गांवांत लोकांनी अन्न शिजोवप ना। आनी ते दिसा रातचे आनी दुसरे दिसा अशी दोनी जेवणां जी आसा ही बेतकी गांवच्या सिमे भायर बसोन तांकां जेवची पडटा। आमी एक्चुअली वेर्णेच्यान हांगा येयल्ले तेन्नाच्यान कितें जालें, हांगासर ते देवाचो एक हें आसलें की कोण शाप दिवन गेल्ली खंय तिका। हे गांवांत शाप दिले की 24 वर्सां हांगा हें पेटप जेवण जावपा जायना। म्हणजे आमगेले येयल्ले ते सोदीत तिका गेले की भटांनी भुरगीं 2 हांगा बळी दिल्ली पयलीं तळे म्हणटा थंयसर। मागीर थंयच्यान तेणी कितें जालें, ते गेले थंयसर आनी हें केलें, ती मेळ्ळी वयर हितून खंय घाटार खंय मेळ्ळी म्हणटा ती। थंय ते तांदूळ घेवन गेले, ते तांदूळ शिजयता आसतना तिका वास येयलो, वासार ती वळखाली हे पाडे गांवचे तांदूळ म्हणून। तिणी मागीर हे गेल्ले ते तिजे कडेन शरणागती वयतकूच हेंच्यांनी तिजे कडेन उश्शाप मागलो की 24 वर्सां उजो पेटोवंक जायना म्हणटा, जेवण रांदूंक जायना म्हणटा ते आतां 24 वर्साचे तिणी 24 तास केले हेंच्यांनी। आनी तेन्नाच्यान ही आतां प्रथा चालू आसा। शेत पिकले की आमी गांवकार ठरयता अमक्या दिसान नवें करुया म्हणून। तर त्यानुसार आमी सगळ्या लोकांक सांगता, गांवच्या लोकांक सांगता आयज नेवे। तेन्ना लोक मागीर आमचो गांवान अन्न शिजेना, कितें दुसरें अन्न शिवाय दुसरें कितें शिजोवन खाता। आनी आमचो ज्या दिसा आमचो प्रोग्राम ठरता त्या दिसा आमी हो सगळो उत्सव करता। आनी शेवटी जेन्ना आमचो नैवेद्य देवीक दाखयता, आमी सगळ्या देवांक दाखयता, 33 कोटी देवांक नैवेद्य हांगा करता दाखयता। आनी मागीर आमी उत्सवाची सांगता करता। सद्या थंय हे कळस हाडचो पडटा, वरसून नारायण देवळा कडसून सगळें कळस हाडचें पडटा। ते पळय मागीर दिवजा येता सकयल तेंच्या वांगडा। दनपारां जेन्ना जेवण जाल्या उपरांत सांजच्या वेळार हांगासर दिवजा जाता। तशेंच कळस हांगासरल्यान हांगासर एक देवूळ आहा थंयच्यान कळस येता। मागीर हांगासर नैवेद्य दाखयलो वता रातचो। आनी जी देवी काल रातची मंडोदरी देवळांतल्यान सातेरी देवळान हाडलेली आसा, ती देवी सगळो उत्सव रातचो सोंपल्या उपरांत ती परत आशिल्ली तशी आपल्या देवळान स्थापन केली वता। असो हो वेगळो उत्सव बेतकी गांवच्या लोकांचो ह्या एवरी इयर हो जाता। बेतकी गांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।